प्रेमाच्या उमाळ्यांनी भरो काळजां आमची तुजे थंय उबारू तुका हरसू तुका वर्णू गायता हांव एका आस्ताळ्या वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रस्तारा ये कृपे सागरा वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रस्तारा ये कृपे सागरा. मोगाच्या भाव भयणींनो तुमकां समेस्तांक देवरो दीस मागता. सद्याकळाच्या दुसऱ्या इतराच्या दिस्तुतेक मोगाचो स्वागत मागता. एका मनाचें काळज जिजावन मिसाचें बलिदान भेटोवया एकामेका खातीर मागया. जे कोणा मागता मसेलांच उडास कडून तांचे बसोत मागया आनी मिसाचें बलिदान देवाच्या आशिर्वादान जोडचे खातीर विशेष करून समर्पीत करया. ह्या संदर्भार अर्गान ते बसोत मिस पेटयता फबेन जेस मेंडोनसा मियार सर्वीर ते बसोत मागया. जे कोणा मागता मसेलांच उडास कडून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. मोगाच्यानो सोम्याच्या दिसा एक कुटाम जावन एवकरिस्ताचें बलिदान भेटोवंक आमी सांगाता जमल्या. देव विविध रितींनी आपणाकच आमकां उगडापें करता. ताची खुशी आमकां कळयता. आयची देवस्तुती संवसाराचे पाप काडलेल्या शेळेक आमी वळखोंक आनी ताची वळख हेरांक दिवंक उलो दिता. देवस्तुती वर्साचो सादो काळ आमी आराम केला आसता आमच्या जिणेच्या सद्या गडितांनी सोम्याक वळखून ताका साक्षावंक गरज आसची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. मगळ भाव भयणींनो सोम्याक वळखूंक सोम्या परगट करूंक ह्या मुखांतर सर्गेचें राज संस्थारी स्थापन करूंक जायची कृपे दिनी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानान फवते परिवांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. नितळ काळजा मनाने पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. काळजांत हांव दुखदान बोगसाणें मागतल्या बोगसाणें दिवच्या तुका बापान धाडला सोम्या काकुळकर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुळकर. आमचे गती विनती करच्या तूं देवाच्या उजव्या बसलाय सोम्या काकुळकर. सर्व पदवेदा देव आमची काकुळत करून आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावोंक. महिमा देवा कुसगी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेस्पुरा देवा सर्गी चरया सर्वद्वेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तो वैभवा पासून आमी तुका वाकता. सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सुमिया देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप काढता आमची काकुळत. तू बापाच्या उजव्या बसला आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र त्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर
एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थूया. एक गरीब डोळे दांपे आमच्या आमच्या गरजांगती ते समगतीर मागे. सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या आमच्या बहुमोगाळ देवा, सर्गानी संसारतून सोसलं येत आहे. तुझे परजेची प्रार्थना मान देन ऐकून घे आणि आमच्या काळार तुझी शांती आमका भोव कर. हे आम्ही मागता आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जेत आणि राजवर सलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सामुएलाच्या पहिल्या पुस्तकांतले वचप. देवाची सोल्ल्यापेट आसली त्या सर्वेस्पराच्या मंदिरान सामुएल न्हिदोन आसलो. तेन्ना सर्वेस्परान उलो केलो, सामुएल सामुएल. ताणें जाप दिली, हांव हांगा आसां. आनी तो एलिशी धांवलो आनी ताणें म्हळें, हांव हांगा आसां, तुवें म्हाका आपयलोय. एलीन जाप दिली, हांवें तुका आपोवंक ना, परतून न्हिदोंक वच. तो न्हिदोंक गेलो. परतून सर्वेस्परान उलो केलो, सामुएल सामुएल. तो उठलो आनी एलिशी वचून ताणें म्हळें, हांव हांगा आसां, तुवें म्हाका आपयलोय. पूण ताणें जाप दिली, म्हज्या पुता, हांवें तुका आपोवंक ना, परतून न्हिदोंक वच. ते दोळ पर्यंत सामुएलाक सर्वेस्पराची वळख नासली आनी सर्वेस्परान आपलें उतर ताका ते दोळ पर्यंत कळीत करूंक नासलें. सर्वेस्परान परतून तिसरे फावटी सामुएलाक उलो केलो. तो उठलो आनी एलिशी वचून ताणें म्हळें, हांव हांगा आसां, तुवें म्हाका आपयलोय. सर्वेस्पर भुरग्याक आपयता म्हूण तेन्ना एलीक समजलें. देखून ताणें सामुएलाक म्हळें, न्हिदोंक वच आनी तो तुका परतून उलो करीत जाल्यार जाप दी. उलय सर्वेस्परा, कित्याक तुजो सेवक आयकता. सामुएल आपल्या जाग्यार न्हिदोंक गेलो. सर्वेस्पर येवन ताचेशी उबो रावलो आनी आदले परी ताणें उलो केलो, सामुएल सामुएल. सामुएलान जाप दिली, उलय सर्वेस्परा, तुजो सेवक आयकता. सामुएल वाडलो आनी सर्वेस्पर ताचे सवें आसलो आनी ताचें एकच एक उतर निर्फळ जावंक ताणें दिलें ना. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. तुझी खुशी करूंक हांव येतां सर्वेश्वरा. आपले तुझी खुशी करूंक हांव येतां सर्वेश्वरा. आशेव नाशेव सर्वेश्वराची वाट हांव पळयतलो. ताणें मुजेर पागवून दिश्ट घाली, म्हज्या उल्याक कान दिले. एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडांत घाला. आमच्या देवाचें कीर्तन तें. आपले तुझी खुशी करूंक हांव येतां सर्वेश्वरा. यज्ञ आनी भेटोण्यो तुका नाका जालीं, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी दोश परिहार बलियो तुवें मागोवंक नाय. तेन्ना आबळे हांव येतां म्हळें हांवें. आपले तुझी खुशी करूंक हांव येतां सर्वेश्वरा. आपले तुझी
पावलून कोरीत घरां बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, कूड व्याभिचारा पसत न्ही, ती सोम्या पसत आनी सोमी कुडी पसत. देवान सोम्याक मात्र मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो न्ही, बगार आमकांय तो आपले सक्तेन उठयतलो. तुमच्यो कुडी क्रिस्ताचे सांदे म्हूण तुमी नेनात गी. पूण कोण सोम्याक एकवटता तो ताचे संगी एक आत्मो जाता. तर व्याभिचारांतल्यान फळफळ घेया. मनीस आदारता तें अर्येक पाताक ताचे कुडी भायर तो करता. पूण व्याभिचाराचें पाताक आपलेच कुडी विरोध तो करता. तुमच्यो कुडी पवित्र आत्म्याची मंदिरां म्हूण तुमी नेनात गी. तोच आत्मो तुमचे थंय वस्ती करता न्ही. देवानच ताका एक देणे कसो तुमकां दिला. तुमी तुमचीच आस्त न्ही, वर्ते मोल दिवन तुमकां विकते घेतल्यात. देखून तुमचे कुडीन देवाक महिमा दिया. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. मेशिया तशें म्हळ्यार मागलोलो आमकां मेळ्ळो. कुरपानी सत ताचे मारिफत आयले. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्परा शुभवर्तमान प्रगट करून म्हजे वंटांनी काळीस पवित्र कर. सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भगेवो जुवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया. दुसऱ्या दिसा जुवांव आपल्या दोग शिसा सांगाता नव्यान थंय उबो आसलो. तवळ ताणें जेजूक तिणेंच्यान समकोन वेतना पळयलो आनी म्हळें, पळया देवाची शेळी. ही ताची उतरां आयकल्ले दोग शिस जेजूचो पाटलाव करून गेले. जेजू पाटीं घुंवलो आनी ते आपणा फाटल्यान येताले तें पळोवन तुमी कितें सोदतात म्हूण विचारी लागलो. राब्बी तशें म्हळ्यार मेस्त्री, तूं खंय रावताय म्हणाले ते. ये आनी पळया म्हणून जेजून तांकां सांगलें. ते गेले आनी तो खंय रावता तें तांणी पळयलें आनी त्या दिसा ते ताच्या संगाता रावले. तवळ संजेची सुमार 4 वरां जाल्लीं. जुवांवचें आयकून जेजू फाटल्यान गेल्ल्या दोगांतलो एकलो सिमोन पेद्रूचो भाव आंद्रे. ताणें वचून पयलें आपल्या काशा भावाक सिमोनाक सोदून काडलो आनी मेसिया तशें म्हळ्यार मागलोलो आमकां मेळ्ळो म्हूण ताका सांगलें. उपरांत तो सिमोन जेजू ससी आपूण हाडून आयलो. जेजून ताका पळयत म्हळें, तूं जुवांवचो पूत सिमोन, तुका ह्या फुडां केफास म्हणटले. तशें म्हळ्यार पेद्रू वा कडप. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, वेळा काळा सरी जावन देव आपल्या मिसावांत मनशाक एकवटायता. वेळा काळा सरी जावन देव आपल्या परजेचो मोग करच्याक मनशाकी मेतेर करता. ते आमी पळयता पवित्र पुस्तकांत अब्रामातावन जेजू पर्यंत वा धर्मदूता पर्यंत आमी पळयता. जेजू वेळा काळा सरी सावन थोड्या मनशांक ताचे हातेर जावन वेचता आनी ह्या मनशा मुखांतर आपली सोडवण लोकांक कळीत करता तें आमी समजून घेवं येता.
हेच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें सामुएलाक देवान विसरून काडलो आपलें उतर जावच्याक. सामुएलाक देवान विसरून काडलो आपलें हातेर जावच्याक. सामुएल एक आशिर्वाद. एल्काना आनी अन्नाक भुरगीं नातलीं. ते भुरग्याच्या देण्या विणें ती भोव करगोन आसलीं. अन्ना सोल्ल्याच्या आर्कपेटी लागीं थंयसर ती मागोन आसली भुरग्याच्या देण्या खातीर. आनी त्या मंदिरांत सेवा करतलो एली म्हणलो ह्या सकी ह्या अन्नाक म्हणलें तूं वायन पिवन आयलाय, आमालांत तूं बुडोवन गेल्याय, सोरो तूं पियेल्याय आनी कितें मागताय तें तुका कळीत ना. अशें मागल्यार जायना. पयलें तें सोड म्हणून सांगलेल्या वेळार तिणें म्हणलें हांव वायन पिवूं ना, हांव सोरो पिवूं ना. बगाल हांव एका संगतींत करगोन आसा. कित्याक ती मागताली तशें संपूर्ण समर्पीत मागणें. ती उलयताली मागताली आवाज येनातलो पूण जाल्यारी बोगडांनी आनी सगळे जिविताच्या देदस्परान ती मागताली थंयसरी. आनी कोणी पळयलो तिका आमाल पिवणें पिवून मागतलो जायसय म्हणून चिंतालें. आनी तो ती म्हणटा हांव आमाल पिवूंक ना वा वायन वा सोरो पिवूंक ना. हांव म्हज्या जिविताच्या एका एका कंतिश्ट संदिग्ध परिस्थितींत आसा. भुरग्याचे देणें नासतना कश्टून आसा. देखून हांव त्या देण्या पासून मागोन आसा. देव म्हजेर दया दाखयतलो, देव म्हाका आशिर्वादीत करतलो म्हणून भरवशान आसा. आनी तवळ एलीन ताका म्हणलें देव तुजें मागणें आयकतलो. आनी अशें अल्काना आनी अन्ना सांगाता मेळ्ळीं. देवान ताचेर आशिर्वाद केलो आनी एक भुरग्याचें देणें फावूस जालें. ताका सामुएल म्हूण नांव दिलें. आनी हो सामुएल देवाळांत आसलो. एली बराबर सोल्ल्याच्या आर्कपेटी लागीं तो न्हिदोन आसलो. आनी ह्या सामुएलाक धाकट्या भुरग्याक देव आपयता. एली उतार प्रायसो जाल्लो. तो याजक एली उतर प्रायसो जाल्लो. दोळे ताका दिसनातले. देखून तो बायल्या सालान न्हिदुल्लो आनी वो सोल्ल्याच्या आर्कपेटी लागीं न्हिदुल्लो. सामुएल सामुएल म्हणून आपयतना एली आबू पाद्र्या आपयता जायजय म्हणून ताणें चिंतलें. आनी तो गेलो. म्हाका तुवें आपयली, हांव आसा हांगासर म्हणालो. हांवें तुका आपोवना पुता, वच न्हिदे. परतून तो न्हिदलो. परतून ताका सामुएल सामुएल म्हणून आपयलें. परतून कांय एली आपयता जायजय म्हूण तो गेलो. तुवें म्हाका आपयली, हांव हांगा आसा. ना पुता हांवें तुका आपोवना, तूं वचून न्हिदे. तिसरे फावटी तशेंच सामुएल सामुएल म्हणून आयकल्ल्या वेळार उठून तो आयलो. म्हाका तुवें आपयलें, हांव हांगा आसा. एलीक समजलें देव सामुएला लागीं उलोवन आसा. तो एलीन सामुएलाक म्हळें जर तर आनी फुडें तूं ताळो आयक अशी जाल्यार इतलेंच सांग. आबळे आयकता सर्वेस्परा तुजो साकोर म्हूण सांग. आबळे हांव हांगा आसा, आयकता तुजो. उलय सर्वेस्परा, आयकता तुजो साकोर म्हूण सांग. आनी अशें देव परत ताका दिश्टी पडलो. उलयलो म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो. आनी ताका अभिषिक्त केलो. एक प्रवादी जावन ताका मागलो, विंचलो. आनी वस्सो सामुएल साऊल रायाक अभिषिक्त करूंक शकलो. वस्सो सामुएल दावीद रायाक अभिषिक्त करूंक शकलो. वस्सो सामुएल साऊल रायाचें पातक ताच्या दोळ्या मुखार दवरूंक शकलो. वस्सो सामुएल दाविदाचें पातक ताच्या मुखार दवरूंक शकलो. पळया कित्याक देवाचें उतर तो जालो. देवा आनी मनशा मदें मध्यस्थ जालो. देवाचो एक बळवंत हातेर जालो सामुएल. राया मुखार उबो रावलो. देवान सांगलेल्या प्रमाणें साऊलाक अभिषिक्त केलो. देवान सांगलेल्या प्रमाणें साऊलाक ताचें सूख दाखोवन दिली. तो ओप्पनातल्या वेळार ताका ताणें देवाच्या नांवी शिराप दिलो. दाविदाक विंचलो देवान आनी सामुएलाक सांगलें ताका राय म्हूण माग. दाविदा राय म्हूण मागलो.
दाविदान सूख केल्ल्या वेळार वचून दाविदाक सांग ताची सूख दाखोवन दी आनी सूख दाखोवन दिली. वय म्हजे मोगाचे भाव भयणीनो, देवाचें उतर तो जालो. देखून आयचें किर्तन म्हणटा, कितें म्हणटा आयचें किर्तन? वापुरव्याचें किर्तन आयचें, आबळे तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. आबळे तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. देवाची खुशी करूंक तो प्रवादी, देवाची खुशी करूंक तो यास, देवाची खुशी करूंक तूं आनी हांव आज तयार आसूंक जाय. आमकां हर एकल्यांक तो आपयता. आयच्या सुवातेन आमी पळयलें, देवाची खुशी करूंक धाडलेलो एकलो दूत सोमया मुखार धांवचो आसलेलो तो जुआंव बाप्तिस्त. पळया, सोमयाची वाट तयार करतलो, अरण्यान बोब मारतलो थाळो. पळया, सोमयाच्या येण्याक वाट तयार करतलो, अरण्यात बोब मारतलो थाळो. सोमयाचो ताळो, सोमयाक साक्ष, सोमयाचो आवाज फकत जुआंव बाप्तिस्त कितें करता तो सोमयाक उगडापें करता, सोमयाक उगडापें करता. आयच्या सुवातेन पळयता आमी हो स्नानीक जुआंव तो व्हरतो प्रसंगदार. सकळी चिंताले तो मेसिया, तो सोडवनदार. देखून ताचे लागीं सांगलें, तूं सोडवनदार गे, मेसिया गे, हांव न्ही. तूं प्रवादी गे, हांव न्ही. तूं एलिया गे, हांव न्ही. तर तूं कोण? ताणें म्हणलें, हांव फकत एक ताळो. देखून ताच्या फाटल्यान जायते जण पाटलावतार आसले. स्नानीक जुआंवकी सीस आसले. आनी आयची सुवार्थ बरयलेलो जुआंव एका वेळा स्नानीक जुआंवचो सीस जावन आसलो. पितृचो भाव आंद्रे ताचो सीस जावन आसलो. आनी अशें हे सीस आंद्रे जुआंव हे सीस स्नानीक जुआंव सांगात आसतना जेजू तेणें पाशार जावन गेल्लो स्नानीक जुआंव पळयता आनी जेजूक बोट लेगून म्हणटा, अळे देवाची शिडी. देवाची शिडी म्हणटाना कितें चिंती जाय? देवाची शिडी म्हणटाना त्या एका शब्दान स्नानीक जुआंव न्हू ह्या जेजूची सगळी वळख दिली. सगळी वळख. देवाची शिडी म्हळ्यार मनशां आनी देवा मदें मध्यस्थ. देवाची शिडी म्हणटाना एक श्रेश्ठ याजक मनशां खातीर आपणाचे जिवाचें बलिदान करचो आसा तो. देवाची शिडी म्हणटाना मोग सर्व समर्पीत केल्लो तो. आनी सगळे विशय आटपलेली एक संगत स्नानीक जुआंव ह्या सांगता आसतना तांचे काळीज आतुरायन भरता, तांचे काळीज अत्रेगान भरता. देवाचो पूत सर्ग संवसार सोदनी मनशाक रचलेलो संवसार रचलेलो आकाश मंडळ रचलेलो खंय रावता? पळया, खंय रावता? ताचें घर कशें आसा? ताचो संभ्रम कसो आसा? कित्याक ह्या सिसान जुआंव वा आंद्रेन संवसारी रायांचें दळबार पळयल्लें, संवसाराचे रायाचे रावडेर पळयल्लें. एका गांवचो राय इतल्या व्हडा दळबळान रावता जाल्यार सर्ग संवसाराचो राय खंयच्या उरत्या मापान रावना जायत म्हणली आथुराय. आमकां ती आज साहस आसची. देखून आमी थोडे फावटी बेंगलोर गेल्ल्या वेळार आमकां थोडे फावटी मुख्यमंत्र्याचें घर पळयचें म्हणली आशा आसता. बेंगलोर गेल्ल्या वेळार आमकां हायकोर्ट पळयचें म्हणली आशा आसता. बेंगलोर गेल्ल्या वेळार विधान सौध पळयचें म्हणली आशा आसता. बेंगलोर गेल्ल्या वेळार व्हडल्या व्हडल्या हिरोंचें घरां पळयचें म्हणली आशा आसता. मुंबय गेल्या जाल्यार आमकां अमिताभ बच्चनाचें घर पळयचें, शाहरुख खानाचें घर पळयचें, सलमान खानाचें घर पळयचें म्हणली आशा आसता. आनी पळोवंक येता हांव जायते जण थंय पळोवंक येतात. हां, दिल्ली गेल्यार आमचो प्रधानमंत्री खंय रावता तें पळयचें म्हणली आशा, राष्ट्रपतीचें भवन पळयचें म्हणली आशा आसता. आनी व्हडले व्हडले सेलिब्रिटीज कितें करतात, कितें जेवतात, केदाळ उठतात, केदाळ न्हिदतात, कितें करतात म्हणली समजोवची आतुराय आसा. देखून युट्यूबांत मस्त सर्च करून पळयतात आनी जायते व्ह्यूज मेळटात न्ही. आसा व्हडले व्हडले मनीस कशें खातात, कशें जियेतात म्हणून. ह्या सिसांकी जेजू खंय रावता, कितें खाता, कितें जेवता, कशें म्हणलें पळयचें म्हणलें आथुराय. देखून लोक फाटल्यान गेले, जेजूच्या फाटल्यान गेले. कित्याक जेजूक हांची वळख ना, हांकां जेजूची वळख ना. लोक फाटल्यान गेले जेजूच्या फाटल्यान. आनी फुडें वेताना लोक जेजू रावल्ले कडेन रावतात, जेजू मुखार वेतना फाटल्यान वतात. जेजूक इल्लो डावट जालो, हे चोरगी, लुटकारगी, गुंडागी कालें गोत्तू ना. देखून ताणें जेजून फाटीं घुवलें आनी म्हळें, कितें सोदतात तुमी? कितें सोदतात? कितें सोदून म्हज्या फाटल्यान आयल्यात तुमी? कितें सोदतात? आनी ते सगळे नर्वस जाले एकत्त पोटी. सगळे भियेले. आनी म्हणाले, मेस्त्री राब्बी, मेस्त्री राब्बी, मेस्त्री तूं खंय रावताय? वेर आर यू स्टेईंग? खंय रावताय?
जेजू कितें म्हणटा तूं कांय म्हणना हांव थंय रावता हांगा रावता थंय रावता हांगा रावता म्हजें घर तें कांय म्हणना तो म्हणटा इतलेंच येया आनी पळया जस्ट कम एंड सी. सेमिनरीक वेच्या पयलें वा धार्मीक मेळा भितर एकचे पयलें एक प्रोग्राम आसता. रिलिजियस मेळाचे एक प्रोग्राम करतात. जावं पुरो स्त्रियांचो मेळ वा दादल्यांचो मेळ कम एंड सी म्हणून कम एंड सी येया आनी पळया म्हणून न्ही गे. 10वी जाल्ल्यांच वा 10वी जावच्या पयलें आपयतात आनी थंयसर वेरायटी बरें करून खेळ स्पर्धे आनी बरें बरें खाण जेवण पुरो दितात न्ही गे. पळोवन भुरग्यांनी एट्रॅक्ट जाय आनी उपरांत त्या मेळाक भरती जाय म्हणून साहस बरें करून आनी खुशी जाल्ले येतात जॉयन जावंक न्ही गे. हांवें गेल्लो एक फावटी SVT कितें थंयसर सुमार वर्सां पयलें 9वेंत आसतना 10वेंत आसतना गेल्लो पळोवंक कम एंड सी. गेलो थंय वचून आंब्याची तोरां खावन आयलो मागीर फाटी वचून हांव थंय कम एंड सी. खंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया तशें ये आनी पळया अनुभव खरा म्हणून जेजू आपयता इन्विटेशन ये आनी पळया. आनी हे गेले आनी सुवार्थेकार जो हांव म्हणटा ताच्या फाटल्यान गेल्लो त्या दिसा ते ताच्या सांगाता रावले. त्या दिसा ते त्या सांगाता रावले. सुमार संजेची 4 वरां जाल्लीं पावतना. 4 वरां जाल्या उपरांत सड्ड वेळ न्ही न्हू गे. च्या पिवन फाटी येते न्ही गे. 4 वरां गेले रावता ते. काही 7 वरां गेले काळोख जाल्ले रावयेत वयगे. एम्मोसाच्या वाटेर आसलेले सीस जेजू फाटल्यान येतलो पळोवन आतां रात जाली तूं राव खंय वयताय रात जाली न्ही गे. हें रात जावं ना संजेर सांज मात जाली. सांज 4 वरांची वेळ संजेसो आनी रात जावंक वेळ आसा 3 घंटे आसात. पूण जाल्यारय हे सीस ताचे सांगाता रावले. ताचे सांगाता रावले. जेजू खंय रावतालो. जेजूचें घर कशें आसलें. जेजू खंय रावलो. जेजूचें घर कशें आसलें. जेजूच म्हणटा कोल्यांक माटये आसात सुकण्यांक गोंडेर आसात मनशा पुता माते तेंक उसय सुवात ना. जेजू जल्मोंक सुवात आसली गोरवांच्या गोठ्यान जल्मलो छत्रांत रावलो वयगी. जेजूक रावंक गांव आसुले इजिप्तांत रावलो उपरांत येवन माय गांवा फाटी येवंक जावं ना तो खंयसर नजरेतांत रावलो. जेजूक संत घर म्हण आसलें ना. सिमांवच्या ससूमायेच्या घरा लाजराच्या घरा मरी मार्ताच्या घरा जाकेवाच्या घरा माथेवाच्या घरा तांच्या घरांच्या घरा जेजू रावलो. थोडे फावटी ताका न्हिदोंक पुरसोत नातली न्हिदोंक सुवात नातली. दोनीच्या सुगणाचे तकली दोनी धुल्लो आसा. मोरोंक सुम्यात ताका सुवात मेळ्ळी ना मोरोंक वयगी. भुमी आनी आकाशा मदें उमकळोन मेलो. भुमी आनी आकाशा मदें उमकळोन मेलो. मोरोंक सुवात नातली. निमाणें तसोच म्हणलो पोंड आसुल्ले न्ही. बड्याच्या आरिमात्याच्या जुजेच्या पोंडान ताका निके पिलो. कांयच ना झिरो. व्हडलें घर बंगलो कांय ना. कोण एकलो म्हाका मेळ्ळो म्हाका एकलो तो म्हणलो म्हजे लागीं मस्त आसा फादर. व्हडलें घर आसा व्हडलीं कारां आसात व्हडले बिजनेस आसा व्हडलें आसा म्हणून म्हाका एक हिंग आपोवन व्हरतलो सांगलें. पाटयेन ताणें पायलें म्हाका. पाटयेन पायतना म्हणटा सक्कड आसा फादर पूण त्या घरान समाधान ना म्हणून. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो व्हडलो मनीस पूण कितें आमचे लागीं सगळें आसा पूण कांयच ना. थोडे फावटी कांयच आसना आमचे लागीं. कित्याक म्हळ्यार वो जेजू खंय थंय रावलो. सिसांक ताचे सांगात रावचें जाल्यार ताचें घर कशें आसलें तें कांय सुवार्थेकार सांसू हांव कांय उल्लेख करना. उल्लेख करता फकत ते ताच्या सांगाता रावले. तर जेजू खंय रावलो. खंयसर स्वागत आसा खंयसर मोग आसा खंयसर मागणें आसा खंयसर सोडधड आसा खंयसर बोगसाणें आसा खंयसर सत्कार आसा सन्मान आसा खंयसर देवाचें हजरपण आसा. त्या घरांनी जेजू रावता. त्या घरांनी जेजू रावता. देखून जेजू कितें म्हणटा तुमकां स्वागत दिता जाल्यार त्या घरा रावा. केदोळ पर्यंत रावा. तुमकां कितले दीस जाय पळय तितले दीस रावा. तुमकां
कोण स्वागत दिनांत तुमच्या पायांच्या वणाची धूळ पापुडांनी वसा वय म्हणजे मोगाच्या बाबांनी पण जेजू बऱ्या मनाच्या मनशाच्या घरा रावतालो खंय स्वागत आसा खंय शांती आसा खंय समाधान आसा खंय मागणे आसा खंय सोडदोड आसा खंय बोगसाणे आसा खंय सत्कार आसात खंय देवाचें आजरपण आसा त्या घरांत जेजू रावता आज जेजू आमच्या घरांनी रावंक अशें येता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पूण आमी ताका एक बरी सुवात तयार करून दवरूंक जाय बरी सुवात पूण ती सुवात थोडे फावटी आमी तयार करून दवरना व्हडलीं व्हडलीं घरां बांदता वय पूण त्या घरांनी ताच्या वर्ते मापान आमच्या काळजांत ती सुवात तयार करूंक जाय एक फावटी अशें घडलें की एकलो सुद्दां हांव मागतालो की देवा म्हज्या घरा येवन राव म्हज्या घरा येवन राव म्हज्या घरा येवन राव सुमया ये म्हज्या घरा सद्दां ताचें व्हडलें घर आसलें आनी वयर थंयसर पुरा फेसिलिटी आसली वयल्या माळयेर आनी पुरा सुमया लागीं मागतालो की सुमया आमच्या घरा ये सदां आमच्या घरा राव म्हूण सुमयाची बिरमो दिसली आनी म्हणालो की जायत हांव येता ताच्या घरा रावता सुमया आयलो म्हाका भारी खुशी जाली आनी म्हणलें की सुमया तूं वयल्या माळये जाल्यार राव थंय जिम आसा थंय बाथ टब आसा थंय एक्सरसायज करचें पुरो आसा टायमार टायमार तुका जेवण कापी पुरा आसा अंडीत तूं राव सगळे रूम तुजेंत म्हणून बरें एक रूम दिलें वयर जेजू म्हणालो देव बरें करूं जायत हांव आतां रावतां टेंशन ना थँक्स तुका म्हणालो जेजू त्या कुडांत रावलो वो सकयल आयलो सकयल येवन टी व्ही पळोवंक बसलो टिंग टॉंग बिल जालें बिल जाताना आनी असो बागील काडलें पळया 3 शिंगांचो देंवसार मुखार रावला बागला लागीं खनपट्या 4 बडयलीं त्या देंवसारानाच्या वो भियान खंगल जावन धांवन आयलो सोमी म्हज्या घरा आसा देवा देंवसार खंय आसा बागला लागीं आसा धांवलो सोमया लागीं सोमया सोमया तूं एक काम कर रुमांतूच रावनाका वयले सगळे फ्लोर तुजेंच त्या सगळ्या वयल्या फ्लोरांत भायर भितर बोन पोऱ्या राव कित्याक म्हळ्यार देंवसार येवन म्हाका मारते आसा जायत देव बरें करूं तुका वयल्या फ्लोरांत सगळे हांव रावतां कांय भियेनाका म्हणालो आनी जेजू वयर रावलो वयल्या सगळ्या फ्लोरांत एकाच रुमान न्ही भायर आयलो वखरी लागलो आनी वो कुशेगात येवन सकयल टी व्ही पळोवंक लागलो परतून टिंग टॉंग बेल जालें परतून गेलो बागील काडलें तोत्तू देंवसार परतून 4 सोडलीं हाका आनी वो सगळो भियेलो खंगल जालो धांवन आयलो सोमया लागीं सोमया सोमया एक काम कर सोमया तूं सकयल राव सकयल तुजेंत वयली तुजेंत सगळें घर तुजेंत म्हजें न्ही तुजेंत कर वयलें फ्लोर तुजें सकयलें फ्लोर तुजें पूण एक सोमया घर तुजें म्हणटाना बेल करतना तुवेंत बागील काडीचें हांव काडना आतां कोणें बागील काडी धनी न्ही बेल काडीचें कोणें तुवेंत हांव न्ही हांव खाली साकर तूं धनी तुजेंत कर हांव खाली घरा रावता मात ताच्या उपरांत बेल रिंग जावना कित्याक बेल रिंग जावना बागील काडटलो कोण सोमी घर कोणाचें सोमयाचें सगळ्या घरांत कोण जियेता सोमी जियेता वय मोगाच्या बाबणीन काल्पनीक काणी जाल्यार परतो संदेश आसा आमच्या घरांत जेजूक प्रमुख जागो दिल्ल्या वेळार घरांत जेजूक प्रमुख स्थान दिल्ल्या वेळार घरांत जेजूक पयलो मान दिल्ल्या वेळार सगळें घर जेजूचें जाता कसलीच वायट सकत कुटीच सकत देंवसाराची नाडणी ताळणी माट मत्रा पिदिसपणां जैत उरूंक शकनांत असले जिवीची सोमी आज आमकां आपयता देखून आमी हर एकल्यानी म्हणून जाय आबळे तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा जीव आसता पर्यंत तुजी खुशी करूंक म्हाका कृपा दी आबळे तुजी खुशी करूंक हांव येता सकाळीं उठताना आमी हेंच म्हणूंक जाय आबळे तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा राती न्हिदूंक वेतानाय म्हणूंक जाय आबळे खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा तवळ सर्वेस्पर म्हाका ताची खुशी करतलो म्हाका ताचे आशिर्वाद करतलो आनी म्हजे मुखांतर जायतीं महत्कार्यां करूंक साध्य जातलीं असले जिवीत जिवंक सोमी आमकां आदार कृपा दिवन दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन उबी रवया त्रिएक देवते सुलाम सभावार्तूक त्या अनुसार या पान नंबर 5 वा 4 3 आसा पळया एकच देवा सत्मंता सर्वपदवेदार बापतो सर्ग आनी पृथ्वीसो दिसत्या ना दिसत्या वस्तूंचो रचणारी आनी एका सुमया जेजू क्रिस्ता सत्मंता
देवा सुकलस पूत तो सरकळादी बापातान जल्मला देवातान देवच वडातान उसवाडी खरे देवातान उपसल्लो करो दे तो देवातान जल्मला तगर सुंगना बापाच्या सैंबासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आम्हा मनशा पासोत आनी आमचे सोडून पासोत सरकारांत तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ओंकारमयाची उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमच्या पासोत पोंच पिलाताक सार मारलो ताणें कस्त मरण सोंसले आनी जगांनी केपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सरकार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांची मनसेवी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्या आसत म्हणटा ईश्वरानी जीव दिता तो बापानी बुता तो निपसला बापानी बुता बराबर ताका समसारको नमस्कार आनी महिमा पावो प्रभुते वरवीं तो उलयलो एकच पवित्र कॅथोलिक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापलेले सभे सत म्हणटा पातकाच्या भक्षणा खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणाक आनी सस्ताच्या जिविताक विश्वास रावता आमेन. मोगल बाबडीन ह्या सभावार्तान आमची मागणी आमची गुरजो आमची आशा सर्गींच्या बापाच्या पांयां तळ्यार समर्पिया आनी आमी सोम्याची हातेरां सांगूंक आबळे तुजी खुशी करूंक हांवें सर्वेस्परा आबळे उलय सोम्या आयकत जोसा करू म्हळ्या उतराकाल ऐती जावंक आदार मागया. बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्याने आपणाच्या आपोवणे आनी मिसांव दैरान परगट करूंक तांकां कृपा आनी पवित्र आत्म्याची ससाय लाभय म्हूण मागता. जवाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी राष्ट्राच्या परजेच्या बरेपणा खातीर वावरूंक उदार मोन दी. तशेंच आमच्या राष्ट्रान समाधानाचे वातावरण लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांतल्या वडिलांनी भुरग्यांक बरें मार्गदर्शन दिवन बावडताची आनी देवबिरांतीची कुटुंबां बांदून हाडूंक जाय असली कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांनी तुज्या आपोवण्याचे देणे लाभून एकल्याकपणी तुजी सेवा करूंक विंचून काड. तशेंच कुटुंबान मागण्याचो आनी बक्षण्याचो स्पिरीट चडय. युवजनांनी तांचे आपोवणे पारखूंक तशेंच ताका पाळो दिवंक ताची मोत उजवाडाय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सोमेस्त पिडेस्तांक बरी भलायकी दी. तांची सेवा करतल्या सोमेस्तांक बेसावांनी बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेजोबावारी हजर जाल्ल्या आमी सोमेस्तांनी आमच्या आपोवण्याक सरी जाल्ली जिणी जियेवन पुनर्जीवन जेजूक साक्षी जावंक प्रेरण दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सांज उद्दा देवाक समर्पिल्ल्या फिरगजीच्या आनी पोनशेताच्या उदरगते खातीर दान दिल्ल्या सोमेस्तांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांच्या वावटीचो आनी दानाचो फळ येतेश्ट मापान तांकां मेळसो कर. सांगातास ह्या पोंतळ्यार हातीन धरली सगळी योजना लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान आनी कुमकेन शाबितायेन पोंताक पावय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एकडी बोर सर्व आमची खासगी गरजां खातीर मागया. जे कोणार मागताना बसयला सुगडा आसकडिया तांचे बसत मागया. सर्गींचे भोव मोगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी देन तुका भेटोवन दिता. संवसाराच्या पयणार आमी आसांव सल्मवाक तुज्या हातेर जावन विसरून काडलोय. जुवांक तुजी वाट करची एक थाळो जावन तुवें विसलें. जुवांव अंजेलिस्ताक अंद्रेक तुजे बळवंत हातेरान जावन तुवें अभिषिक्त केलें. तेच मापान आबळे तुजी खुशी करूंक आमकांय तुवें विसलाय. ह्या उल्या पळोदीम आमी हरी एकली म्हणटा आबळे तुजी खुशी करूंक हांवें सर्वेस्परा तुजे कुशेकाल जिवंक आमकां कृपा दी. तुज्या शक्तीन आमकां बर ह्या मुखांत तुका परगट करचें देणें फावो जावं म्हूण मागता. हें आमी मागता तुज्या पवित्र नांवान जो जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. पांचंको 112. भेटैता बापा ओंडोवाय तुका
परमेश्वराचे रस्त्यावर आम्ही अर्पण दिला तो अर्पण दिला तो कसं बाहेर देवाला सर्व सामचे तुका ओपून दिता तुझी खुशी करता. म्हणजे भाव बहिणींनो म्हजेनी तुमच्या तंदले पवित्र बलिदान सपद्वेता देवपा मानतात असले जाऊ म्हण मागाती बलिदान आपल्या मनाकडे सर्वेस्पर आमच्या बहुमोगाळ बापा जितले पावटी आम्ही हे बलियेस उगडास धरून संभ्रम करता तितले पावटी आमचे सोडून वावरू तू सलयताय देखून या पवित्र गुठांत भवते परिवाटो घेऊंक आमकां निर्मी म्हण आम्ही मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तै जेजू ख्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो काही दोन्ही तेसो आणि आमच्या फायद्यासो. पातकी मनशाची दया करून ताणे अवकार्य मर्यादान जल्म घेतलो कुर्साचे मरण सोसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आणि मरणांतलो पुनर्जीवन जावन ससनाचे जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आणि सर्गींच्या सर्व दळबारा सांगाती तुझ्या महिमेचे कीर्तन आम्ही निरंतरी गायता. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय. पवित्र घडी आम्ही संभ्रमता भाव बहिणीनो उडा निवाय नसले जेजूचे मास आणि रगसां बदलची घडी इथे मागता खंडित आम्ही घेता भक्तीन या रितीन मांडलेली साव्या अबळे तुझी खुशी करूंक हांवें सर्वेस्परा उलय सम्या ऐकत तुझा खोरू म्हणल्यार उतरां घाल सगळे आमचे जिवीत समर्पित करया. बापा करूसो तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगती आपले सुकुशेन कश्ट मरण सुसुंगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची. तेसपरी जेवण जाता आसतना कालस्कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासणीक कराराचें रगत पदकाचें भक्षण मेळच्या तुमचे बसूत आनी समेस्त मनशां बसत ते वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta sogutu pergetuya Jesu melo Jesu jiwan zala
जेजू नव्यान येतो. बाबा जेजूच्या मरणासो आणि पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपडी उडास करता आणि व जिवीत सोंड आणि सोडूनीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां वो केली देखून आमी तुका अधीन वाचता. आनी जेजूची कुडरग सेवतेल्या मासमेस्तां पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक संवसारार विस्तरलेली तुजे पवित्र सभेस उडास करी. फ्रांसीस आमच्या पप्पा साहेब पीटर पॉल आमच्या गोडी बपारी सगळी ह्या सगळी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदूर मेल्यान ते आमच्या भावभिनीची काकुळट करी. तांकां तुजी इस्तगती नंतरलेल्या समेस्तां तुजे परसडीत मुखाबळ पळोवंक फावो करी. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरे देवाच्या माये संगती ती सुपती भगेवान जोसे भगेवान धर्मदूता भगेवान उजुतात देवानी सर्व कळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो करी. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगाता त्यास जेजू ताय पवित्रत्म्याच्या एकपण सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडूंदराची आज्ञा मतीन दवरन सोम्याची खुशी सदांच आमच्या जिवितांत जारी करूंक आनी सोम्याचें बळवंत खातीर जावंक तेव्हा स्वादारण करपा मागून सोम्यान शिकलेले मागणे सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे पयल्या आमकां शिता तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतल्या अनुवारांतले पिडेशदांतले आमकां निवार. देखून या जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुडूंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार का कुळतीने सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्ये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हणली तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचे दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने कोटान सांबाळ. तूं जेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सुमेची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. माय मोगसो गुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शैली संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शैली संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शैली संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी. आम्हा समेस्तांच्या मोगान बरोवन मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ली. सामुएलाक आपल्या हातेर जावन आपयलेली. जुआंव बावतिस्ताक आपलो थाळो जावन आपयलेली. धर्मदूतांक आपलें देणें जावन आपयलेली. आम्हा हर एकल्यांकी आपल्या हातेरां साक्षी जावंक आपयता ती हे शिडीचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फोव ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. शेता सोमिया आवला लेता दनिया आशेता लालेता सेव तुका सदा. जाऊन आसा
काळीज मोजे सदांच थंयसर कर देडा तुजे हांव आशेतां सोमिया हांव लालयतां धनिया आशेतां लालयतां देव तुका सदा काळजांत येयल्या सोमी जेजूक आमी अर्गां दिवया आमच्या मोगान बरो आमच्या काळजांत तो येयला सोमी आमच्या तेतूर राव तुजे कृपेन आमकां बर तुजे सक्तेन आमकां बर तुजो ताळो आमी आयकशें कर ताळ्याक पाळो दिवन अबळे आवाजां उलय सर्वेस्परा आयकता तूं साकोर म्हणचे तेणें फोव कर अबळे तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा अबळे तुज्या हातेर सावंक हांव फुडें सरता अबळे तुका साक्ष दिवच्याक बळवंत हातेर सावंक हांव खुशी वता म्हूण मागया त्या कुशीकाल जिवंक सोमी असो आदार मागया ताणें केल्ले सर्व बरेपणा गर्गान दिवया प्रार्थुया देव आमच्या भोवमोगाळ बापा तुवें आमकां एका सर्गेंच्या हुंड्यान दादोशी केलें तर एका काळजाचेर एका मनाची आमी जावच्याक आमची मन आनी काळजां तुज्या मोगाच्या अथम्यान बर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पा तुमचे सवे आसूं आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू वसोने या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार पांचमको ಇನ್ನೂರ 11 Veta, veta, somia, tuzo spirita veta. Gata, gata, somia, tuzi sasaya mata. Veta, veta, somia, tuzo spirita veta. Gata, gata, somia, tuzi sasaya mata. Tus mozo tirada, tus mozo samarna. Tus mozo borasro, tus mozo borvoso. Veta, veta, somia, tuzo spirita veta. Gata, gata, somia, tuji sasaya mata. Veta, veta, somia, tuzo spirita veta. Gata, gata, somia, Jesus sasaya mata mogar puta sove अवकार मरे आशीर्वाद निवामता बगेन सजक रुवेन एवं काम सदवा आमचे स्मरणांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन मोगाचेनो तुम्ही भक्ती का आमकां चड मोगाची आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता तुम्ही आमच्या खातीर मागतात आनी असो आमच्या आनी तुमच्या मदें एक मोगाचो बांद आसा फाटल्या जायत्या वर्सांत तुमी आमकां विविध रितींनी सहकार आनी पाठिंबो दिवन आसात हर एक पटी मिसा उपरांत हांवें तुमचे लागीं कुमक मागलेल्या वेळार इस्कलाच्या बऱ्या वावरा खातीर तुमी जायतो वावर जायती कुमक आमकां दिल्या त्या पासून तुमकां आमी दिन वाचता इस्कलाचें काम हातीन धरलें तें जावनूच आसा सारकें पंथाक पावूंक ना पूण कितें गरजेचें आसा तें आमी करून आसा ह्या दिशेन जायत्या जाणांनी तुमी आमकां कुमक केल्या आदार दिल्या आनी सांगात दिला त्या पासून काळजांत तुमकां देव बरें करून म्हणटा तशेंच आणकी जायतो वावर करूंक बाकी आसा तुमच्या उदारपणाच्या सहकारांनी कुमकेन तो पंथा पावोवंक आमकां साध्य जाता ह्या दिशेन
फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन वर्त्या मापान सहकार दिवंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. तुमी येदोळ दिल्ल्या सहकाराक बरेपणाक आनी तुमच्या उपकारांक आमी ऋणी जावन आसांव आनी खंडीत काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. आनी मुखल्या वावराक तो सुसांगात पाठिंबो आमी आशयता. हांगासर दिल्ल्या अकावंट नंबराक तुमी आमकां कुमोग करियेत. तशेंच हांगासर दिल्ल्या फोन नंबराक फोन करून आमकां संपर्क करियेत. परत तुमकां समेस्तां देव बरें करूं म्हणटा. आमी तुमच्या खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर मागा आनी खंडीत देव आम्हा हर एकल्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालतलो. परत तुमकां देव बरें करूं.